देवाचें उतर ह्या नियाळमानांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयज पविसोबा धोमदूत शिमांव आनी जूड हांची परब संभ्रमता. ह्या दोगांयनी मेसोपोटेमिया आनी पर्शियांत जेजूची बरी खबर परगट केली आनी जेजूचे साक्षी जावन मार्तीरपण आपणायलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपणाचे मिसांव वांटून घेवचे खातीर 12 जाणांक वेंचून तांकां तांच्या नांवान तो तांकां आपयता. तांकां तो ताचे मिसांव दिता आनी धोयरान तांकां तो भरता. जेजू आज म्हाका आनी तुका नांव काडून आपयता. गुन्यांवकार करिनासतना, आमची आदली पातकी जिणी पळयनासतना जेजू म्हाका आनी तुका आपयता. ताचे मिसांव काम मुंदरून व्हरूंक आमकांच आमी सोम्याक भेटोवया. प्रार्थया. मोगाळा बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतोन मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.